ही आमची खूप पहिलीची एक हें आसलेली की गांवांक खूब ट्रान्सपोर्टेशन कमी आसलेलो, लोकांनी खूब कगाडी आसलेल्यो की अशें म्हणल्यार आमी एक 25 वर्सां तरी काडली दिसता म्हाका ती बस नासतना. आनी आमकां सदांच हांव आनी किशोर 2018 आमी हे बसीचे चालीक लागले आनी आयज ती बस आमच्या गांवांक पावली. त्या बद्दल आमी कदंबाचे सगळे जे पदाधिकारी आसात तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आयज खरोखर ही बस काळांतर आमकां जाय आसलेली, कित्याक भुरग्यांचे स्कुलाक लागून भरपूर त्रास जाताले. सगळी कंपनी आमकां बस दिताली आनी काही कारणाक ते फाटल्या एका पिरियडाक बी तेणी बस दिल्ली आनी हे फाटी दिवपाक ते मातशे फाटी सरलेले. तरी सुद्दां आमी तेंचे कडेन ट्राय चालू आसता, अजून पसून चालू आसा, ती आमी दवरताले. आनी आतां जी बस येयल्या ती बसीचो आमच्या गांवच्या लोकांनी तेजो लाभ घेवचो. आनी जेन्ना कदंबाक जी आसा तांकां सगळ्या ड्रायव्हर तांकां सहकार्य करचें, कसल्योच हें करचें न्ही. आनी ही सुरळीत बस आमकां कालांतर चालू उरपाक जायी अशें आमी गांवकारां कडच्यान आमी तांकां प्रोत्साहन मदत करतले. आनी गांवची थोडी कामां जी डेव्हलपमेंटाची आसा आयज ती खरेंच म्हळ्यार म्हाका कश्टी कित्याक करपाक जाय आसलेलें इनॉग्रेशन, जाल्यार ही कालांतर ही बस आमकां कश्टीकारांकच सारकी युजफूल आसा. कित्याक काद्यांक रेल्वे आसा, रेल्वेच्यान वयता तांकां बस आसात, मावळिंगाच्यान बस वयता आनी अशें म्हणून ते हांवें कश्टी दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी तो केलो. आमदाराक बी सांगलें, आमदाराक येवपाचो आसलो, काही कारणान ते पावली ना. तशें सरपंचाकय बी सांगलेलें, तेय पावली ना. पूण कशें बरें कामा खातीर कोणें साथ दिवचो. आमी ही बस इनॉग्रेशन आसा तें बरें काम आसा तेन्ना त्यांचं सहकार्य आमकां मुखार लाभतलो. आज येयला म्हणून आमकां कांय खंत ना, पूण आमी कांयच तांकां कांयच हें करना. पूण आनी हें अशेंच उरतलें आनी आमी मुखार डेव्हलपमेंट आसा तो ह्या वर्सा 4 वर्सां भितर डेव्हलपमेंट आमी करतले ह्या गांवचो. 1981 ह्या कश्टी रुटाक बस पयली चलयताली. तिचो रूट वेगळो आशिल्लो आनी मागीर रस्त्याच्या हाका लागून गाडी बंद करपाक आयिल्ली. ती आमचो किशोर बाब गांवस हांणी हेच्या प्रयत्नान आनी आमच्या चेअरमॅन उल्हास तुयेकर हांच्या एप्रुवलान ही बस आमी आतां चालू केल्ली आसा हांगा परत कश्टी गांवांतल्यान. फक्त वतना ती आतां सांग्या वयल्यान वतली. आनी आमच्या कदंबा महामंडळांत भुरग्यां खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर आनी सिनियर सिटीजनाक 50% पास सिस्टम आसा. सो तिकीटीचे 20%च तांकां भरचे पडटले पास काडलो जाल्यार. सो हांगा आमच्या सावड्डे 25 रुपया तिकीट आसा वाया सांगे. जाल्यार जर पास काडलो जाल्यार 465 रुपया म्हणजे 500 रुपया भितर जातले. म्हयनोभर तो 500 रुपया ट्रॅव्हल जावंक शकता स्टुडंट. आनी जर बाकीचे आसा स्टुडंट आनी सिनियर सिटीजन हांकां 500 रुपया आनी बाकीच्यांक अरावंड 900 रुपया सुमार पासाचे पडटले. म्हणजे बारीक जर पळयत जाल्यार एक 15 रुपयांनी हांगाच्यान सावड्डे ट्रॅव्हल करूं येता पास काडलो जाल्यार पब्लिकाच्यान. आनी मॅक्झिमम सगळ्यांनी पास काडचे. सो ही गाडी जी आसा ती अविरत चालू उरतली. कारण पास भुरग्यांनी आनी लोकांनी पास काडले की आमकां ते थंय धाडपाचें पर्यायूच जाता. हें करूं शकना, आमी बंद करूं शकना. नाजाल्यार एक दीस कंडक्टर नासलो जाल्यार बंद उरतली, हें उरतली. म्हणटकूच प्रत्येकान आनी हांव तुमचे कोण सरपंच नाजाल्यार गांवचे जे मुखेल आसा तांकां विनंती करता की हांगाचो एक कोणी जर रिप्रेझेंटेटीव जर दिलो तांणी पयशे कलेक्ट करून आमचे कडेन जर दिले जाल्यार आमी मडगांवच्यान ते पास तांकां काडून दिवं शकता. आनी आतां फुडें आमचे ते ऑटोमॅटीक जातले ऑनलायन. सो ते 1-2 म्हयने वतले ताजे खातीर. सो ताजे पयलीं जर पास काडप आनी हो भुरग्यांचो असो आसा की तो 6 म्हयन्याचो जर पास काडत जाल्यार आमी परत 4 म्हयन्याचेच लायता ताका पासाचे. म्हणजे 2000 भितर भुरगो हांगाच्यान सावड्डे पर्यंत वचूंक शकता. 400 रुपया म्हणजे 416 रुपया भितर सांग्यार वचूंक शकता 4 म्हयन्यात. सो ताजे इस्कॉलाचे केन्नाय ताका वचपा जाय तो पास दाखोवपाचो 6 म्हयने तो वचूंक शकता, येवंक शकता. आनी टायमींग कितलो सर बसीचो? टायमींग जो आसा तो सकाळचो 7:30 आमी हांगाच्यान दवरला वाया कश्टी सांग्या वयल्यान. सो 9:55 ती हांगा पावतली, 9:30 थंय पणजे पावतली. आनी दुसरी गाडी जी आसा ती 13:30 12:50
टाइम पावणे दोनाक सावड्डेच्यान भायर सरतली सो 1:40 आणि परत रातची ती 5:55 भायर सरतली सावड्डेच्यान 7:45